उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप। अब्राम धरणीर सरपटलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करता तो, साबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय। ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो। हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो। राय तुजे तावन उपजातले। तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशाच्या कडेन संतते थावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो। तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो। तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशाजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो। सगळो खानान देश तुजे संततेक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो। आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय, तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते, तुजे वंशज संतते तावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात। देवाचे उतार हे। श्लोक। सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा। सर्वेस्पराक सदां ताची पदवी सदां, सदांकाल ताचे मुखामळ सदां। ताणें केल्या आश्चर्यांचो आनी विस्मितांचो, ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास धरा। श्लोक। सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा। ताच्या सेवका अब्राहमाचे संतती, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो हाचो उगडास धरा। तोच सर्वेस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता। श्लोक। सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा। आपल्या कराराचो ताका उगडास आसा 1000 पिळग्या पासत दिल्ल्या उतराचो। ताणें अब्राहमा कडेन केल्ल्या कराराचो इसाकाक सपोत घेवन दिल्ले भाशेचो। श्लोक। सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा। सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण मुझे उतार पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना। जुदेवांनी ताका म्हळें, तुका देंवचार लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें। अब्राहम मरण पावलो, प्रवादी मरण पावल्यात, आनी तूं जो कोण मुझे उतार पाळटा तो मरण देखचो ना म्हूण सांगताय। तूं कितें मरण पावल्ल्या आमच्या बापा अब्राहमा प्रास व्हरतो गाय? प्रवादी मरण पावले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडविकेक मोल ना। म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा। त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात। तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे वरीस हांवें फटकिरो जायन, पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचे उतारी पाळटां। तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो। ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो। तितल्यार जुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सैत जावंक नात, तुवें अब्राहमाक पळयलां कितें? जेजून तांकां म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, अब्राहम आसचे आदींच हांव आसां। तवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवाळांत भायर सरून गेलो। देवाचे उतार हे।